हो जो कोणी कॉमेंट मारला खबर आसा, म्हाका सारको खबर आसा कोणी मारला तो. म्हाका एका मनशाचेर डावट आसा आणि तू तर भावा ही माझी व्हिडिओ पळयताय न्हू, तुका सांगूंक सोदता तुझ्या असलो नालायक मनीस हांवें संवसारान खंयच पळोवंक ना. तुमकां सांगून कॉमेंट कितें तरी मारला, अरे हो जूड न्हू, हो सारको थर्ड क्लास मनीस मरे. दोन बसलेले हे पळय, ही चॉकलेट आहा पळय, ही माझी फेवरेट. हे पळय हेय काडला म्हाका. सो गाईज, नालायक लोकांनी न्हू माझ्या त्या भावाकूय सोडूंक ना. ओके, नाकाल्लो कॉमेंट मारलो. तो कॉमेंट इतलो म्हाका डिस्टर्ब जालो की कितें तुमकां सांगू. कॉमेंट कितें तरी मारला, अरे हो जूड न्हू, हो सारको थर्ड क्लास मनीस मरे. आणि कितें रे इतले व्हडले व्हडले उलयता आणि भायरसून तुमकां कांयच हाडूंक ना रे, गिफ्ट कांयच हाडूंक ना, ₹1 चॉकलेटूय हाडूंक ना. अशें कितें तरी मारला कॉमेंट न्हू. आणि तो कॉमेंट आयकून इतलें वायट दिसलें ना, सांगू शकना तितलें वायट दिसलें म्हाका. बट ज्या दिसा आमी डिनराक गेल्लेली खबर आसा, त्या दिसा जुडान न्हू आमकां घे म्हणून गिफ्ट हाडलेले भायरसून. आनी हांवें व्हिडिओ केली. हांव व्हिडिओ काडी, मागीर अंकिता म्हणून लागले व्हिडिओ घाल नाका, जुडाक वायट दिसतलें बाबड्याक. थोड्यांक आवडना न्हू, म्हणजे आपूण कितें गिफ्ट दिलें, चॉकलेट दिली जावं कितेंय दिलें, प्लीज डोंट टेल एनीबडी, जावं दाखोवं नाका यू नो. थोड्यांक आसता. आनी जूड आमचो असो भुरगो की तो केन्नाय कोणाक हेल्प करूंक वयता न्हू, तो पयलीं सांगता प्लीज डोंट टेक माय नेम म्हणटा. आणि थ्रू आउट माय यूट्यूब जर्नी तेणी सगळ्यांक हेल्प केल्लेली आसा, नो मॅटर आंटी, सेलिब्रिटी जावं हेका तेका, कितले जाणांक आमी हेल्प केले, कितल्याय जाणांक जुडान हेल्प केल्लेली आसा. ओके, बिहायंड माय बॅक सारको हात दवरलेलो सदीत म्हाज्या तकलेर, गो अहेड, आपूण आहा तुज्या वांगडा सदीत. आनी तो मनीस आमी तेजे कोण लागनासतना इतलें करूं शकता, तो मनीस एक चॉकलेटूय हाडूंक शकना, कितें नाकाल्लें तुमी. आनी अशें नाकाल्ले कॉमेंट मारता ते म्हाका खरेंच बरें दिसूंक ना. अंकितान न्हू पयलींच चिंतलेलें की आमी ती व्हिडिओ घालची ना म्हणून. हांवें व्हिडिओ काडून दवरलेली, काडलेली हांवें. ओके, ते म्हणलें घालनाका व्हिडिओ, बरें दिसचें ना, तेका वायट दिसतलें बाबड्याक, थोड्यांक आवडना न्हू. बट ही व्हिडिओ आयज आमकां घालचीच पडली यू नो. ओके, तुमकां दाखयता आयच्या ब्लॉगान, तुमकां दाखयता तेणी म्हाज्या खातीर कितें कितें हाडला पळय तें. हांवें केन्ना संवसारान त्यो वस्तू पळोवंक ना, तितल्यो हाडल्या. थोड्यो वस्तू तुमकां युट्यूबार दाखयना, पूण मॅक्झिमम तुमकां ट्राय करता दाखोवपाक कितें कितें तेणी हाडला पळय तें आमकां न्हू. कसले थर्ड क्लास मनीस न्हू, नाका जाल्ले. अरे मनीस भायरसून येता, इतली मेहनत करता, काम करता, आनी तो मनीस येता तोच इम्पॉर्टंट. सेफली इतल्या ते अननोन प्लेसीचेर वयता, पोटा खातीर काम करता, मेहनत करता, आनी तो भुरगो भायरसून घरा कडेन सेफली येता, दॅट इज इम्पॉर्टंट. आपणाच्या माय पाय कडेन सेफली पावता तें इम्पॉर्टंट. तो कितें चॉकलेट हाडटा, टी शर्ट हाडटा काय बू हाडटा, ते कित्याक जाय न्हू, कित्याक जाय, गरज ना न्हू. पयलीं पळया. ओके गायज, सो फायनली हांव पावलेलो आसा घरा कडेन. तोंड बीन धुलें, बरो फ्रेश जालो, फूल पावर सारको. आनी हांगासर येवन पळयता जाल्यार अंकितान सगळें धुम्माचाल्या करून दवरला बॅडार. कितें आहा, म्हाजो भाव UK सून येयल्लो आसा, जूड आनी ट्रेसी. तेंच्यांनी कितें केलें, हांवें जुडाक सांगलेली न्हू म्हाका एक चॉकलेट हाड म्हणून. म्हाका जी एक फेवरेट चॉकलेट आहा ती हाडूंक लायलेली. हांवें ताका फोटो धाडलेलो, ही हाडा म्हाका म्हणून. तेणी चॉकलेट एक न्हू, चॉकलेटीचो फूल आख्खो शॉपच हाडला उखलून. कितें म्हणपाचें हेका. आनी हांव आतां वॉशरुमानसून भायर सरता म्हटल्यार रे हेणी हांगासर कितें करून दवरला तें. हे पळय, हे पळय, हे आतां हे चॉकलेटी घेवन बसलेले. हे पळय, ही चॉकलेट आहा पळय, ही म्हाजी फेवरेट. ही चॉकलेट हाडपाक लायलेली हांवें जुडाक भायरसून. तेणी ही हाडली ती हाडली. हे पळय, हें सगळें कितें कितें हाडलां तें. हे पळय कितें कितें हाडलां पळय तें. हें सगळें तेणी अंकिताक हाडलां. कितें म्हणूंक सोदता, जुडान तुका इतले चॉकलेटी कितें कितें गिफ्ट हाडला म्हणून. थँक्यू सो मच ब्रो आणि सीस. सीस म्हणजे सिस्टर. दादा
कितें जाता जावं नाका म्हाका कळना रे. काय आमी केन्ना एक्सपेक्ट करूंक नासले न्हू हांवें आमचे कडेन इतली चॉकलेटी आसतली. सो गाईज हांव कितें म्हणूंक सोदता जाणां, हांवें लायफान केन्ना चॉकलेटीच पळोवंक नासल्यो. ओके, चॉकलेट म्हटल्यार म्हाका एक खबर आसली डेरी मिल्क, किटकॅट. ताजे वयर आमी केन्ना चॉकलेटी पळोवंकूच ना. केन्ना आमच्या मम्मी डॅडी कडेन केन्ना चॉकलेटी घेवपाक घडोवंकूच ना, पण केन्ना कंप्लेंट करूंक ना. आमचे कडेन कितें आहलें तितून आमी हॅपी. सो दीस बट आयज असो एक दीस येयल्लो आसा. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू ऑल. मस्तीखोर गोवन्स आमी यूट्यूब चॅनल ओपन केलेल्याक आमी बरे तरेचे लोक पयले, वायट लोक पयले, भाव भाव म्हणणारे लोक पयले, यू आर माय सिस्टर, यू आर माय ब्रदर म्हणटा ते लोक पयले, आनी फाटीर मारून खंजर मारून गेल्लेले लोक पयले. हांवें लायफान केन्नाच चिंतूंक नासलें की हांव इतल्यो बऱ्यो चॉकलेटी फुडसून अश्यो पळयतलो म्हणून. खावपाची खूब पयसली गजाल, फुडसून अश्यो पळयतलो म्हणून केन्ना खबर नासलें म्हाका. बट तुमी पळोवंक शकता आयज म्हाजे हांगासर खाट भरून काटीर भरलेल्यो चॉकलेटी आहा. ओके, इतल्यो घे म्हणून चॉकलेटी आहा, फ्रिजीन घे म्हणून इतल्यो चॉकलेटी आहा. हांव कितें म्हणूं तेंच म्हाका खबर ना. बट यू नो, थँक्यू सो मच जूड एंड ट्रेसी फॉर लॉट्स ऑफ लव. तुमी इतलो बिझी शेड्यूल काडून म्हाका मेळपाक येयले इतले रातचे, सकाळचे न्हू रातचे, आनी तेंच्या वांगडा टायम स्पेंड करून म्हाका खूब बरें दिसलें. मोग आसूं म्हाज्या भावाक फॉर एवर. आय नो आय एम समवेअर गोईंग रॉंग, खंय तरी वयता आसतलो लायफान रॉंग, बट करेक्ट कर म्हाका केन्ना रॉंग वयता जाल्यार. आय वील बी द हॅपियस्ट पर्सन ऑन अर्थ. आनी तुमकां हांव कितें कितें तेणी इतले कितें कितें वस्तू हाडल्या जाणा त्यो दाखयत जाल्यार लोक म्हणटले, थोडे लोक कितें म्हणटले जाणा, तुमी शो ऑफ करता मरे म्हणटले. लोकांची तुमकां खबर आसा न्हू आदत, पण आमी लायफान केन्ना ती वस्त पळोवंक ना. हांव तुका ओपनली सांगता, हांवें ज्यो वस्त कितें पळोवंक ना त्यो म्हाका तुमकां दाखोवपाक खूब एक्सायटमेंट जाता न्हू. आतां जी वस्त हांवें पळोवंक ना, आतां फॉर एग्जाम्पल ही एक चॉकलेट, ही चॉकलेट हांवें केन्ना लायफान पळोवंक ना, पूण म्हाका तुमकां दाखोवपाक एक्सायटमेंट जाता. हांव ही कित्याक दाखयता तुमकां सांगता. आमी ही यूट्यूब जर्नी म्हाजी स्टार्ट केल्लेली, आमी यूट्यूबा पयलीं कोणूच नासली, आमकां कोण वळखा नासलो, आमकां कोण कॅर करिनासलो न्हू. आयज लोक आमकां घे म्हणून आमचे फॅन फॉलोवींग आसा, आमची फॅमिली जाल्लेली आसा. आयज यू नो म्हाजी औकात ना ही चॉकलेट खावपाची, पण आयज म्हज्या काडीर एक न्हू हजारांनी चॉकलेटी भरून पडलेल्यो, हजारांनी चॉकलेटी. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू. हांव तुमकां मोटिवेट करता. यू नो, इट्स नेवर टू लेट. It's never too late. Just go and start. You know, anything is better than nothing. YouTube करूंक जाय करा, यूट्यूबर जावपाक जाय जाया, यूट्यूबर जावप यू नो डिफिकल्ट टास्क आसा, बट डेफिनेटली यू नो वन डे यू वील गेट सक्सेस. नाव मेहनत जाय, कन्सिस्टन्सी जाय, हार्ड वर्क जाय, एवरीडे व्लॉगिंग जाय, स्ट्रेसफुल लायफ, स्ट्रेसफुल पीपल, अनवॉन्टेड कमेंट्स. इट्स टू मच हेडेक. कितें म्हणून सोदता मेन थिंग कितें जाणाय गायज, एका टायमार हांव फॅमिली वांगडा बसोन केन्ना जेवतलें म्हणून तरासतालें. हांव बी सदांच म्हणा आमचें केन्ना आसतलें रे अशें. दुसरी पळय आपणाच्या फ्रेंडा वांगडा बसता, फॅमिली वांगडा बसता, आमचे केन्ना म्हणून अशें दीस येतले सारके नवे. पूण बिकॉज ऑफ यूट्यूब पळयात गायज, म्हाका तुमच्या सारकी कितली फॅमिली गावली सारके नवे. आनी आमी शो ऑफ करिना. आमी जे तुका आमी हे खाटीर आतां पळय इतल्यो चॉकलेटी आमी दाखयता कित्याक तुमी मोटिवेट जावंक जाय म्हणून. तुमी मोटिवेट जायात. एनीथींग इज बेटर दॅन नथींग. एम्प्टी मायंड, डेविल्स हावस म्हणटा पळय. आयज म्हाजे कडेन पयशे ना, कितें तरी करया, नाका जाल्लें करया, 2 नंबर करया, हे करच्या परस न्हू इट्स व्हेरी गूड. यू नो, तुमी तुमचो खुदचो यूट्यूब इज अ बिझनस. हांव तुमकां सांगूंक वचत जाल्यार न्हू, एंड व्हेरी गूड बिझनस. यू कॅन वर्क व्हेरी हार्ड फॉर इट. आनी तुमी काम करतात यूट्यूबाचेर, बट तुमी फॅमिली जोडटात जशें हांवें जोडल्या जुडा भशेन. ओके, आमी केन्ना आमी रोगताचे भाव न्हू, पूण मोर दॅन दॅट, बियॉन्ड दॅट. आनी म्हाका खरेंच बरें दिसता यू नो की हांवें अशी फॅमिली जोडलेली आसा, टायम स्पेंड केले. जे धाकटे धाकटे चिल्लर पार्टी आहा सुपर मस्ती जाली न्हू, मज्जा येयली, टायम स्पेंड केलो. पण डे आउट करपाक एक अलग वेट करता हांव. मातशे थोडे दीस बिजी आहात ती, तेंचें कितें काम आसा. सो लेट देम डू दॅट. मागीर तुमकां बरे बरे ब्लॉग्स हाडटा. ओके, आनी गायज तुमकां हांव व्हडलें कितें तेणी एक म्हाका गिफ्ट हाडला. तुमकां हांव सांगिना, डायरेक्ट दाखयता. हांव शॉक यू नो. हांव खरें तुमकां सांगता, म्हाजी औकात ते पळोवपाची पासून ना,
जे माझ्या भावान म्हाका तो गिफ्ट हाडला पळय तें पळोवपाची म्हाजी औकात ना. सगळ्या परफ्युमाचो बापूय वर्साचे हो न्हू तुमी कोणाक खबर ना तेंच्यांनी गुगल करचो आनी पळोवचो. म्हाका दिसना हो हांव केन्ना हेजी सील फोडटलो गो. आय डोंट थिंक सो हांव केन्ना फोडटलो गो असो सोदीत दवरतलो म्हाजे कडेन. आय डोंट थिंक सो आय वील एबल टू बाय दीस. हे म्हाज्या संवसारान केन्ना लायफान हांव घेवपाक पावचो ना हो परफ्यूम. सो डेफिनेटली हांव हो सोदीत दवरतलो म्हाजे कडेन न्हू. असोच म्हाका मसीन एक हाडलेलो व्हेरी एक्सपेन्सीव परफ्यूम सारको व्हेरी एक्सपेन्सीव. मसीन हाडला म्हाका तोय व्हेरी एक्सपेन्सीव. जुडान हाडला म्हाका व्हेरी एक्सपेन्सीव. नदीन तेणी म्हाका कुवेटसून एक परफ्यूम हाडला व्हेरी एक्सपेन्सीव. हांवें फोडूंक ना, हांवें दवरला. फक्त हांवें मसीचो एक फोडलेलो आनी आतां पासून हांवें मारला. टू गुड स्मेल्साचे. पण हो परफ्यूम फोडचो ना हांव केन्ना. आनी तूं बाबा म्हाज्या परफ्युमां कडेन केन्नाच येवना. म्हाका पर्स हाडल्या. वयस टू गुड पळय. काय बरी पर्स हाडल्या पळय तुमकां. अंकिताक पर्स हाडल्या पळय. पळयलाय गायज टू गुड न्हू. पळय हेंय काडला म्हाका ट्रेसी आनी जुडान फिलाचे कास्ताद दिसता पळय. आनी तुमकां कितें दाखयता पळय एका भितरल्यान पळयल्यार नेट कशें आहा पळयल्यार सारकें कम्फर्टेबल आसा. आनी हे सगळे अशें खूब कितें आहा. आनीक 2-3 वस्तू तुमकां हांवें दाखोवंकूच ना त्योय आसा. खूब कितें हाडला तेणे बाबड्यान म्हाका केन्ना घालूंक पावना तसले वस्तू जुडान हाडलेले आहा म्हाका. थँक्यू सो मच ब्रो. थँक्यू सो मच मोग आसूं. ओके सो गायज तुमी पळयलें आसतलें हांवें घातला पळय तें. हें न्हू हांवें ऑलरेडी त्याच दिसा ज्या दिसा आमी डिनराक गेल्ली पळय त्या दिसा शूट केल्लेलें. बट अपलोड करच्या टायमार म्हणजे एडिटींग करता आसतना म्हाका म्हणलें घालना. ताका वायट दिसतलें, थोड्यांक आवडना न्हू कित्याक दाखयता अशें जाता. ओके म्हाजे एक फ्रेंड आसले तेणी म्हाका चॉकलेटी हाडलेली. तेणी म्हाका शपथ घातलेली प्लीज आपणाचें दाखोवं नाका म्हणून, आपणाक लायक ना. आनी जुडाकूय बाबड्याक वायट दिसतलें, तेजे बायलेक वायट दिसतलें म्हणून आमी घालूंक नासले. पण तुमच्या खातीर घालचें पडलें. असले नालायक संवसारांत लोक आहा पळय ते नालायक लोक आसा. हांव तुमकां कितें म्हणून सांगू वॉट कायंड ऑफ पीपल आर दे. इतले थर्ड क्लास लोक संवसारान हांवें खंयच पळोवंक ना. आतां हांवें तो कॉमेंट रिप्लाय केलो ताका, रिप्लाय केलो त्या मनशाक आनी त्या मनशान न्हू तो कॉमेंट डिलीट केलो. म्हाका दिसना, तुमकां दिसता जाल्यार चॅक करा तुमी तो कॉमेंट. ओके आनी हांव कितें म्हणूंक सोदता जाणा चॉकलेटी इम्पॉर्टंट न्हू, गिफ्ट्स इम्पॉर्टंट न्हू. मनशाचो प्रेझेन्स लायफान व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां लोक म्हणटले आमकां अरे जूड येयला मरे गोंयान येयला ते एकूच दीस मेळ्ळो आतां तुमकां मेळोंक येयना. पळय लोक भायरसून येता तेंची कितें तरी कामां आसता न्हू. 10 दीस 15 दिसां खातीर येता. 10 दीस 15 दिसान कितें जाता तुमी सांगा. 10 दीस 5-6 दीस गेले पासपोर्टाक हेका तेका घरा कडेन कितें आहा जाल्यार तें केलें, साफ सफाई केली, काम केलें, डॉक्युमेंटां केली. 10-15 दीस अशेंच गायब जाले. आतां मनीस 10-15 दीस आपणाची कामां करतलो काय आमकां टायम दितलो हें म्हणून आमी अंडरस्टँड करूंक जाय न्हू. स्पेशली नाका जाल्ले तुमी कॉमेंट मारता पळय अरे तो थर्ड क्लास मनीस मरे आनी कितें म्हणून तुमचे बापायच्या खाल्ला तेणी. तुम्ही वळखान आसतना कशें कोणाक कितें म्हणू शकता. तुम्ही वळखान आसतना ताका कितें म्हणू शकता. म्हाका एका मनशाचेर डावट मारता हो कोणी कॉमेंट मारला पळय तो म्हाका एका मनशाचेर डावट मारता. हो जो कोणी कॉमेंट मारला खबर आसा म्हाका सारको खबर आहा कोणी मारला तो. म्हाका एका मनशाचेर डावट आसा. आनी तूं तर भावा ही म्हाजी व्हिडिओ पळयताय न्हू तुका सांगूंक सोदता तुज्या असलो नालायक मनीस हांवें संवसारान खंयच पळोवंक ना. आनी तुज्या असल्या नालायक मनशाक पारकिवपाक आमकां मातसो टायम लागलो न्हू. कळ्ळें तुमकां. म्हाका डावट मारता पळय तेका म्हणटा हांव ही गजाल. ओके देव पळयता वयरसून. तुवें तर कॉमेंट मारला न्हू खरेंच देव पळोवन घेतलो तुका. आनी जुडान कोणाचें खांगना, कोणाचें रुपयाचें रिणान ना बाबडो. ओके लोकांक सदींच तेणी पोट भरून दिल्लेलें आसा. लोकांक खूब मदत केल्लेली आसा. ओके आनी खूब जाणांनी तेजे हजारांनी लाखांनी पयशे खाल्लेले आसा. ओके सो प्लीज डोंट से लायक दीस. ओके आतां तेणी पळय हांव तेजो रक्ताचो कोणूच न्हू. हांव ताका खूब रिस्पेक्ट दिता. म्हाजो व्हडलो भाव कसो हांव खूब रिस्पेक्ट दिता. कितले म्हाका तेजी चॉकलेटी हाडला कितें हांव उलयना परत खूब कितें हाडला. पूण तें दाखोवन कितें फायदो.
लोक दाखयल्यार म्हणटा शो ऑफ करता, हय आमच्या भुरग्यांक तू हे करता, म्हणजे तुजे कडेन आहा म्हणून तू लोकांक दाखयता कितले आहा ते. आज दाखयना जाल्यार लोक मागीर अशे कॉमेंट मारता कितें कितें रे तुज्या भावान तुका कांयच हाडूंक ना, असो दिला तो आदयला लय कितें नाकाल्ले. प्लीज असले बंद करा. आमी असले हितून इंटरेस्टेड ना. टोटली नॉट एक्सेप्टेबल गायज. कितें म्हणूंक सोदता तूं? लोक इतले तुका कितें सांग इतले थर्ड क्लास लोक जाला जे लोकांचे न्हू फुडल्या मनशाचे मन पळयना हवे. सारखे न्हू हवे तेणी कितें हाडला, तेणी कितें घातला, तेजे कडेन कितें आहा कितें ना तेजे वयल्यान लोकांक रिस्पेक्ट दिता. सारखे न्हू हवे. समज मनीस कितलोय व्हडलो जायना मनांतल्यान कितलोय साफ असो अशे सादे कपडे घातला 200 रुपयाचे हस हस करता न्हू हवे. तशेंच करता लोक. तेंकां आनी काम धंदो आसा ना संवसारान. आनी मेन म्हणटा पळय ते जूड एक असो भुरगो तो आपणाचे काडून फुडल्या मनशाक दिवपी आनी आपूण तसोच भोंवपी. आनी तेणी अशें केल्लेलें आसा खूब जाणां वांगडा. ओके, काडून दिल्लेलें आसा घे म्हणून. आसूं आपणा कडेन आसूं नासूं आपणाक फरक पडना. आनी जुडा इतलो मनीस हांवें संवसारान खंयच पळोवंक ना. म्हाका दिसता हांवूच ताका केन्ना टायम दिवंक पावोंक ना न्हू गा. हांव म्हाजें सांगता तुमकां, रियलिटी सांगता. म्हाका हें दिसता हांवें कोणाक इम्पोर्टन्स दिलो खबर आहा लायफान तेणी फाटीर मारलो म्हाज्या. आनी हांवें केन्ना कोणाक इम्पोर्टन्स दिवपाक जाय आसलो पळय त्या मनशान म्हाका केन्नाच अशें म्हणूंक ना रे तुवें म्हाका टायमूच दिवंक ना म्हणून. जुडाचेर उलयता हांव तुमकां. तेणी म्हाका केन्नाच अशें म्हणूंक ना आरे तूं केन्नाच आपणाक हें करिना म्हणून. तो वयल्यान म्हाका मोटिवेट करता. तूं कितलो एडिटींग केला आसतलें न्हू, तुका झेम येता आसतली न्हू, जावं यू आर बिझी न्हू, सो सॉरी जेन्ना तूं फ्री आसतना कॉल कर, जेन्ना तूं फ्री आसता तेन्ना मॅसेज कर. आनी तो बाबडो हांव केन्ना फ्री जाता म्हटल्यार तो वाट पळयतालो बाबडो. आय एम फिलींग रियली सॉरी माय ब्रो ड्यूड. आय एम फिलींग रियली सॉरी. आनी खरेंच लव यू सो मच. आनी काय म्हणिना तुका. आनी बरो राव. ओके, थोडे दिसांक येयलाय तूं मोग आसूं. लव यू आनी मे गॉड ब्लेस यू. देवान बरें सक्सेसूय दिल्या बरो तुका न्हू हांव. आनी आमी काय म्हणिना. आनी कोणी कॉमेंट मारला पळय ताका कितें म्हणू ताका देव पोवन घेतलो भाव तुका. गॉड ब्लेस यू तुकाय. आनी येस इतलें तुमकां दाखोवंक जाय आसलें कितें कितें लोक म्हणटा कितें कितें आहा पळय तें. आनी थँक्यू सो मच जूड माय ब्रो फॉर सो मेनी गिफ्ट्स, चॉकलेट्स आनी कितें कितें जें हांवें पळोवंक ना तें तुवें म्हाजे कडेन हाडून दिल्लेलें आसा. खूब बरें दिसलें. थँक्यू 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 सो मच. थोड्या दिसांनी हांव तुवें ते फ्लिप फ्लॉप हाडल्या म्हाका, ते स्लिपर ते घालतलो तो ते. आनी हांवें एक म्हाज्या फ्रेंडान हाडल्या स्टिफनान एडिडासाचेर. घालूंक ना हांवें स्पेशल टायमाक रावलेलो. सो आतां पावस काबार जालो न्हू, आतां सारको ब्रँडेड भोंवपाचो. ओके चला, चॅनलार नवे आहा लायक शेअर सबस्क्रायब. हांव मेळटा तुमकां नवी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टिल दॅट टाटा, गुड नायट आनी सगळ्यांक बाय बाय. देव बरें करूं. बाय बाय.